बेजिकली त्याचा प्रश्न असो आसता की 35,000 crores जी लूट आसा ती लूट रिकवर करपाक जाय आणि त्या गोंयच्या लोकांक ती वाटपाक जाय। हांव तेजो स्टेटमेंट वेलकम केलो, पण हांव ताका एक प्रश्न विचारपाक सोदता। बाब लुईजीन 2000 म्हणजे कितलीशी गेली 40 वर्सां तो विधानसभेत आसा, पूण मायनींग इश्यू जो 2012 सुरू जाल्लो, 2012 शाह कमिशन येयल्लें, तेच्या नंतर जे डेव्हलपमेंट जालें तो 2012 पासून तो हाली एक म्हयनो पर्यंत रिजायन जावच्या पयलीं पर्यंत तो एसेंब्लीत खासदार आमच्या विधानसभेचो आमदारच आशिल्लो। आणि हो प्रश्न गेल्या 10 वर्सां विधानसभेत विचारून स्टेट गव्हर्नमेंटान तेजेर एक्शन कितें घेतल्या, कितली रिकवरी केल्या, कितें प्रोसेस आसा, हे कित्याक विचारून ना आजच ताका याद कित्याक जाली होच एक प्रश्न आसा। आणि खरें जर ताका रिकवरी करपाची जर इतकी म्हणजे ताका आत्मविश्वास आनी ताका इच्छा जर ताची आसली, तेची खरीच इच्छा आशिल्ली की आपण रिकवरी करतलो म्हणून, जाल्यार हांव तरी विधानसभेत काडपाक जाय आशिल्लो इश्यू। प्रत्येक 2012 पासूनच्या आज पर्यंत कितलीशी विधानसभेची अधिवेशन जाली, त्या विधानसभेचें अधिवेशन काडून तेजो प्रोसिजर कितें केला, स्टेट गव्हर्नमेंट कितें कितें स्टेप घेतल्या ते रिकवरी करपा खातीर, म्हणजे ते सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट इम्प्लिमेंट करपा खातीर स्टेट गव्हर्नमेंटान कितें कितें एक्शन घेतल्या हें केन्ना विचारूंकच ना। कारण अशें आसता की आज ताका लायबिलिटी विधानसभेची ना, राज्यसभेचेर पावलो म्हणून हे जे लोक आसा ते ढोंगी लोक आसात, जशी सिच्युएशन डेव्हलप जाता ते आपली पोळी बाजून घेवपाचें काम करतात आणि काय करिना।